इयत्ता चौथी विषय कोंकणी पाठ 2 परोपकाराचे फळ. मोगाळ भुरग्यानो, सगळ्यात पयलीं आमी एक काणी आयकुया. झाडाची काणी. चिन्नू आनी मिन्नू दोगां इश्ट एक दीस भोंवपाक भायर सरलीं. वाटेर वता आसतना तांकां एक झाड दिसलें. तांणी पळयलें की झाड खूब दुखी आसलें. चिन्नू आनी मिन्नूक प्रश्न पडलो. झाडाच्या कडेक 3 फातर आसले. 3 फुलां आसलीं, 3 खोपां आसलीं. झाडाच्या एकटेपणा खातीर ती सगळीं हांसतालीं. हें पळोवन चिन्नू आनी मिन्नूक झाडाक आदार दिवपाचो थारायलो आनी तांणी झाडाच्या कुशीक 2 बियो रोयल्यो आनी झाडाची दुकां एकठांय करून थंय घालीं. अखेरेक बियांची 2 व्हडलीं झाडां जालीं. त्या एकट्या दुखी झाडाक ताचे इश्ट मेळ्ळे आनी ते सदांच खोशयेन रावपाक लागले. देख, आमी सदांच बरें काम करपाक जाय, दुसऱ्याक सदांच आदार दिवंक जाय, जेणे करून आमकां आमच्या बऱ्या कामाचें फळ मेळटलें. आतां आमी पाठा कडेन वळया. एक फावट राजाचो एक मंत्री एका पयसुल्ल्या गांवांत 2 दीस रावूंक गेल्लो. सकाळीं उठून तो एक लांब पासय मारतालो. पयल्या दिसा फांतोडेरच उठून तो पासयेक भायर सरलो. फांत्या पारावयलें शांत शीतळ वातावरण आनी थंड वाऱ्या झोती वांगडा सवण्याची गोड गायनां आयकून तो खूब खोशी जालो. ते खोशे नेटार तो गुणगुणत वतालो. इतल्यान कित्याक तरी तो आपटलो. ताचो पांय बरोच साणावलो. पळयत जाल्यार एक व्हडलो फातर रस्त्या मदींच आसा. ताणें येवजिलें तो फातर काडून कडेक उडोवचो, पूण मागीर ताच्या मनांत आयलें, कोण जाणा कितले दीस हो फातर असोच पडिल्लो आसा. पळोवया तरी कोणी काडटा जाल्यार, अशें चिंतून तो थंयच आडोसाक लिपून बसलो. कांय वेळान ते वाटेन एक तरणाटो शेतकामती आपलें जोत घेवन वतालो. ताणें फातर पळयलो तो कुशीच्यान गेलो. मागीर एक गवळी दूद घेवन सायकली वयल्यान वतना त्या फातराक आपटून पडलो आनी ताची धोपरां फुटलीं. सगळें दूदय वतलें. तो कसो तरी उठलो आनी फातराक गाळी घालीत आपली मोडकी सायकल घेवन गेलो. पूण ताणें फातर कडेन काडलो ना. उपरांत मोटरसायकलीन 2 पुलीस नेटान येताले. तेवूय फातराक आपटून पडले. सामके आळशी मरे हे गांवचे लोक. कितले दीस जाले हो फातर हांगाच पडला, पूण कोणूच काडना. एकल्यान दुसऱ्याक म्हळें, पूण फातराक मात हात लायलो ना. ते दोगूय मोटरसायकलीर बसून गुर्र करून गेले. सकाळ जाता जाता त्या वाटेवयल्यान जायतीं ल्हान व्हड भुरगीं गेलीं. किर्तनकार गेले. एक पाद्री गेलो. गोरवां घेवन राखणे गेले. माथ्यार जळवाचे बरे घेवन बायलो गेल्यो. नुस्तेकांनी फुलकांनी गेल्यो. कोरने वाजयत पदेर गेले. पूण कोणूच त्या फातराक आपुडलो ना. सगळे जाण कुशीच्यान आयले आनी गेले. फातर रस्त्या मदीं तसोच उरलो. तो मंत्री हें सगळें पळयतालो. ताका खंत जाली. म्हज्या ह्या राज्यांत परोपकारी मनीस कोणूच ना. दुसऱ्या खातीर वावुरपाक कोणूच तयार ना हें चिंतून तो सामको निर्शेलो. इतल्यान घबायच्च असो आवाज ताच्या कानार आयलो. पळयत जाल्यार एक म्हातारो फळवालो फातराक आपटून पडिल्लो. ताची फळां जळमळा फावसल्लीं. ताका आदार दिवपाक वचचें अशें त्या मंत्र्याक दिसलें. म्हणसर एक 9-10 वर्साचो शिटूक भुरगो धांवत आयलो आनी ताणें त्या जाणटेल्याक उठपाक आदार दिलो. तें पळोवन मंत्री आनीक फुडले सरलो ना. भुरग्यान म्हाताऱ्याची वासपूस केली. ताची सगळीं फळां पुंजावन पाटल्यात घालीं आनी पाटलो म्हाताऱ्याच्या माथ्यार उबारलो. म्हाताऱ्यान भुरग्याक देव बरें करूं म्हळें आनी तो गेलो. फातराक लागून म्हातारो पडलो हें पळोवन तो फातर थंयच्यान कडेक काडून उडोवपाचो थारायलें. ताणें खूब यत्न केलो, पूण तो फातर खूब जड आशिल्लो. तो कसोच हालना जालो. भुरगो सामको हुमेलो, पूण फातर हालना. तें पळोवन मंत्री मुखार आयलो आनी ताणें त्या भुरग्याक फातर हालोवपाक आदार दिलो. दोगांयनी मेळून तो फातर कडेक उडयलो. भुरग्यान आपणाक आदार दिवपी त्या मनशाक देव बरें करूं म्हळें आनी तो भुरगो शाळेंत गेलो. फातर हालयतना मंत्र्यान त्या भुरग्याक ताचें नांव विचारिल्लें आनी ताणें सांगलें, म्हजें नांव उमेश रामनाथकर. हांव सरकारी मुळावे शाळेंत 4थी शिकता. दुसऱ्या दिसा सकाळीं उमेश शाळेंत गेलो. पळयत जाल्यार प्रार्थनेच्या वेळार शाळेंतल्या सगळ्या शिक्षक आनी भुरग्यां वांगडा काल ताका आदार दिवपी तो मनीसय आशिल्लो. प्रार्थना राष्ट्रगीत बी सोंपतकच गुरुजीन त्या मनशाची वळख
करून दिली तो मंत्री म्हणपाचें कळना फुडें उमेशाक अजाप जालें. तें सामान्यांतलें न्हय. मंत्री साहेबान त्या वेळार उमेशाच्या कर्तुबाची तोखणाय केली आनी ताका एक व्हडलें इनाम दिलें. ताणें सांगलें, जो दुसऱ्या खातीर वावुरता, दुसऱ्याक मदत करता, ताकाच देव पावता. परोपकार करतल्याक केन्ना तरी ताचें बरें फळ मेळटाच. उतरावळ: पांय सांणावप, पांयाक आपटल्ल्यान दुख्ख जावप, कोर्नो हॉर्न, खंत भोगप, वायट दिसप, निर्शेलो विरूस जालो, मळां चोय वटेन, फाफसवप, शिपडप. धन्यवाद.